37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोयच्या आकांक्षा साळुंकेन स्क्वॉश खेळात बायलांच्या गटात भांगरा पदक जिखले। फायनलीत आकांक्षान तामिळनाडूच्या पूजा आरती हाचेर 3-0 फरकान जैत जोडले। पदक वळेरेन गोयच्या नावार आता 11 भांगरा पदकां सयत एकूण 49 पदकां जाल्यात। गोंय सरकारान चारचाकी वाहनां सयत फेरीबोटीत दुचाकी खातीर तिकेट लागू करपाचो निर्णय घेतला। दुचाकीक तिकेट लागू करपाक लोकां सयत आमदारांचो विरोधी पक्षांचोय विरोध आसा। रायबंदर फेरीत धक्क्याचेर आयतारा तिकेट दर वाडी विरोधात काँग्रेस पक्षान आंदोलन केले। सर्वसामान्य मनशांक फेरीबोटीचो हो तिकेट लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना। न्हंय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केल्या। आनी जर अधिसुचोवणी स्क्रॅप जायना जाल्यार न्हंय येरादारी कार्यालया मुखार धडक दिवपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। संगीताक लागून ताण तणाव पयस जावन मनशाक शांती मेळटा अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलां। पिळगांवां आयडियल हायस्कुलांत घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या बाल संगीत संमेलनाचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयतालो। कला आनी संस्कृती खात्याच्या आदारान सप्तसूर संगीत सांस्कृतीक विद्यालयान हें शिबीर आयोजीत केल्लें। पत्रादेवी चेक पोस्टाचेर म्हालाच्या गाडयांक फावटीक 20 रुपया दिवचे पडटात। हे 20 रुपया कसले जाल्यार एंट्री फी खंय म्हणून ड्रायव्हर सांगता। ते भायर कांय गाडयांची जाल्यार तपासणीच जायना असो आरोप काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन केला। मडगांव आख्या वाठारांतल्या कोस्ता कंपनी फाटल्यान मैदानाचेर आशिल्ल्या कोयराच्या राशींक शेनवारा रातीं अचकीत उजो लागलो। नाल्लाच्या सोण्णांचो कोयर आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो। ह्या घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। कोणे तरी मुद्दाम जावन हो उजो घाल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो। पेरणा सिप्ला कंपनीचे व्यवस्थापन
SOP नेम फाट्यार मारून वखदां तयार करपा खातीर शॉर्टकट प्रक्रिया वापरता असो आरोप सिप्ला कंपनीच्या कामगारांनी केला। हे विशीं कामगारांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावन कंपनी आड आंदोलन केले। तशेंच वेवस्थापन कंपनींतल्या बायला कामगारांची छळणूक करतात। लोकांच्या पैशांचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणा वयल्यान वास्को पुलिसांनी मुरगांव पालिकेंतलो LDC कर्मचारी मिल्टन डिसोजा हांचे आड गुन्यांव नोंद केलो। लोकांच्या घराचे बनावट पावत्यो करून सरकाराच्या तिजोरीचे 30,000चे नुकसाण तांणी केल्ले आसा। लोकांच्या पैशांचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणात मुरगांव पालिकेच्या लेखापालान पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या। ताचे उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली। नागरी पुरवण आणि गिरायक वेव्हार खात्यान रिवोणा किल्लेदार तांदळा खातीर भौशीक जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली। खात्याचो अधिकारी उल्हास वेळीप आनी हेरांनी नॉर्मल तांदळांचो गोंदळ जाल्ल्या प्लास्टीक तांदळा विशीं सगळो दुबाव निवळ केलो। सरपंच ऑफ रिवोणा वैशाली नायक, DY सरपंच सूर्यकांत नायक, ZP सुरेश केपेकर हाजीर आशिल्ले। साततीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत लगोरी खेळाक सुवात दिल्ल्या खातीर खेळा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याचे उपकार आटयल्यात। गोंयचे दादले आणि बायलांचे दोनूय पंगड 15 दिसांच्या प्रशिक्षण शिबिरा उपरांत गेट सेट गोल्ड करपाक तयार आसात। ह्या कारणाक लागून कसलीच अपेक्षा करिनासतना शिक्षकांनी ह्या निमतान कपडे बदलून खेळगड्यांक सराव केल्यात आणि तातूंत पालकांनी महत्वाची भूमिका घेतल्या अशें लगोरी असोसिएशनाचे अध्यक्ष शुभदा सावयकर हिणें सांगले। दिवाडे सप्तकोटेश्वर देवळाची पुनर्बांधणी जावची म्हणून सरकाराचे सातत्यान यत्न चालू आसात आणि सप्तकोटेश्वराचे स्मारक देवूळ लेगीत दिवाडेत जावचे म्हणून आमचे 100% यत्न आसात अशें कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगले।
आयतारा दनपारां मोर्जे वाठारांत पार्क केल्ल्या दुचाकीक मोटरसायकली वयल्यान न येवपी रशियन पर्यटकान फाटल्यान नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातांत दुचाकीचेर बशिल्ली बायल जखमी जाली. रशियन पर्यटका कडेन ड्रायव्हिंग लायसन्स नाशिल्ले अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. मोर्जे दर्यादेगेर दर दिसा येवपी कितलेशेच पर्यटक खूब वेगान गाडी चलयतात. देखून अशे प्रकार परतून जावचे न्हय हे खातीर मोर्जे वाठारांत पुलीस दवरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. टीसीपी मंत्र्यान गोंय काबार करपाक 3 दुकानां घाल्यात आनी तातूंतल्यान 50,000 कोटी रुपया तो जोडपाचो आसा. कलम 17(2) आनी 17(d) घालून व्हडा प्रमाणांत जमनीचें रुपांतरण चल्लां. ते भायर फार्म हाऊस पॉलिसी अंतर्गत शेताक काबार करपाचो कट विश्वजीत राण्यान रचला. राण्याक भ्रष्टाचारांतल्यान जोडून दिवपी ही ताची 3 दुकानां अशें गोंय काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आरोप केला. सांतिनेज वाठारांत परतून एक फावट घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन फुटल्या. ताका लागून शीतल हॉटेला सामकार घाणी पडल्यात. हळशिकावण्या वासाक लागून थळाव्या लोकांक सामकेच नाकापुरो जाला. फेरी पासा आड रेव्होल्युशनरी गोवन्स आक्रमक जाले. शेनवारा तांणी रायबंदर फेरी धक्क्या सामकार आंदोलन केलें. फेरी बोटींतल्यान यो वच करपी 2 व्हिलरींक तिकेट लावपाचो न्हंय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा. ह्या प्रस्तावा आड रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आनी थळाव्यांनी निशेध केलो. सर्वसामान्य मनशांक फेरी बोटीचो हो तिकेट लावपाचो प्रस्ताव परवडपाचो ना. न्हंय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या. कलंगूट दर्यावेळेर 16 आनी 17 नोव्हेंबराक सागर कवच मोहीम जातली. हे मोहिमेची म्हायती दिवपा खातीर तशेंच नुस्तेकारांची गाराणी आयकून घेवपा खातीर दर्यादेग पुलिशेन खासा बसका आपयल्ली. हे बसकेंत नुस्तेकारांनी आपली गाराणी सांगली. तशेंच कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्योय केल्यात.
सुमित्रा गावकर हिने फाटल्या साबार वर्सां सावन शेंद्रा माडाच्या पानांचो उपेग करून पर्यावरणपूरक आणि ग्लोबल वॉर्मिंगाच्या काळात लेगीत जिवाक थाकाय दिवपी शेंद्री करपाची कला तिगोवन दवरल्या. गोंयांत केळी, नाल्ल, सुपारी, मिरसांग, जायफळ, हळद, नाशणे, काळे तांदूळ अशी वेगवेगळी लागवड केली वता. पूण आतां ह्या पिका वांगडाच लोक जोड वेवसायात रमतात. असोच एक प्रयोग म्हणून आनी शेत बागायतीक चालना दिवपा खातीर शिगांवच्या ह्या दोगांय भावांनी नाशण्याचें शेत लावपाक सुरवात केल्या. गोयच्या पारंपरीक नुस्तें विक्रेत्यांनी एसटीपीडीए मार्केटांतले प्रश्न सुटावे करचे म्हणून शेनवारा फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांची भेट घेतली. एसटीपीडीए मार्केट म्हज्या मतदारसंघात येता. होलसेल नुस्तें विक्रेते 10 वरां मेरेनूच नुस्तें विकतले. देखून तांकां कंत्राटदारान सकाळची 10 वरां मेरेन नुस्तें विकपाक परवानगी दिवची म्हणून सोपो कंत्राटदाराक आदेश दिला, अशी माहिती फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान दिल्या. सांग्यार रिवणा वाठारांत येवपी IIT प्रकल्पाक कांय जाण बेश्टोच विरोध करतात. हो प्रकल्प कोणाच्याच शेता भाटा आशिल्ल्या सुवातीत येवचो ना, अशें विधान मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन IIT बाबतींत लोकांची दिशाभूल करता, असोय फळदेसायाचो आरोप. सावड्डेची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्यांनी वेगवेगळे प्रश्न ग्रामसभेत मांडले. जाल्यार सावड्डे पंचायतीची सरपंच चिन्मयी नायक कांय कारणाक लागून ग्रामसभेच्या बसकेत हाजीर नाशिल्ली. ह्या बसकेत मुखेल मुद्दो म्हणल्यार ट्रकान ओव्हरलोडिंग करून व्हरपी कोळसो. देखून सगळ्या खात्याक पत्रां धाडल्यात. तरी लेगीत अशीच ओव्हरलोडिंग कोळसो व्हरपाक बंद करूंक ना जाल्यार ट्रक आडायतले, अशी शिटकावणी पंचायतीन दिल्या.
शेनवारा नारव्या घडोवन हाडिल्ल्या मल्टी स्पेशालिटी भलायकी शिबिराक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। शेनवारा आयोजित केल्ल्या ह्या शिबिरात ब्रेस्ट कॅन्सरा सयत गोडेमूत, दात, दोळे, स्किन, रक्तदाब ह्या दुयेंतींची तपासणी केली। पंचायतीन ह्या शिबिराचे आयोजन केले। गोंयांत कबड्डी खातीर 2 म्हयने पुराय सराव केला आनी ते प्रमाण स्ट्रॅटजी थारावन खेळाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचें थारायलां। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत खेळटना मनशाक खूब अणभव मेळटा। स्पर्धेत अणभव आशिल्लो खेळगडो कितलोय व्हडलो आसलो तरी ताचे कडल्यान प्रेरणा घेवन बरो खेळपाक जाय, अशें गोंय कबड्डी पंगडाचे कर्णधार नेहाल सवल देसाय हांणी सांगलें। पिळगांव सारमानस जंक्शना वयली येरादारीची समस्या सुटावी जावपाक आतां मजत जातली। भौशीक बांदकाम खात्या वतीन 35 लाख रुपया खर्च करून ह्या जंक्शनाचेर सुधारणा करतले। शुक्रारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कामाची बुन्याद घाली। दिल्लीतल्या प्रदूषित हवेक लागून दिसान दीस परिस्थिती चड गंभीर जाल्या। दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारान कारवाय करून राजधानीतल्यो सगळ्यो मुळाव्यो शाळा 10 नोव्हेंबर मेरेन बंद करपाचो आदेश दिलो। तेच बरोबर 6 ते 12व्या वर्गांतल्या शाळांक ऑनलायन वर्ग सुरू करपाचो पर्याय दिला।